प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो वेळ हांव देतां. जॉन 6:35 हांव जिविताचो उंडो. ही जेजूची उतरां आमच्या मनांत काळजांत बाळगुया. आमकां सगल्यांक जेजूचेर भावार्थ आसा. देखून ह्या वेळार भावार्थान जेजूच्या पांयाशी आमी आयल्या. ताचे आसने आमी भोगुया. गीत गावन R24 क्रिस्त म्हजे भोगले. क्रिस्त म्हजे भोगले दोनूय बाजूनी. क्रिस्त म्हज्या दाव्या उजव्या पावलांनी. क्रिस्त म्हजे सोरी सगळ्या सुवातांनी. क्रिस्त म्हजे भोवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त म्हजे भोगले सगळ्या सुवातांनी. क्रिस्त म्हजे भोवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त आसूं आमच्या सगळ्या काळजांनी. क्रिस्त आसूं आमच्या कोमल मोनांनी. क्रिस्त उलो आमच्या दोनूय कानांनी. क्रिस्त जिव आमच्या निर्मल कुडींनी. क्रिस्त उलो आमच्या दोनूय कानांनी. क्रिस्त जिव आमच्या निर्मल कुडींनी. क्रिस्त आमचे जिवीत आनी एकूच वाट. क्रिस्त आमचो उजवाड दोर दीस आनी रात. क्रिस्त आसूं आमचो इश्मी सोडकाली. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमुली. क्रिस्त आसूं आमचो इश्मी सोडकाली. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमुली. क्रिस्त राजवट चलून गांवा गांवांनी. क्रिस्त राखण करून आमच्या रस्त्यांनी. क्रिस्त बिराड करून शेतां बाटांनी. क्रिस्त आपलो बावटो उबो दोंगरांनी. क्रिस्त बिराड करून शेतां बाटांनी. क्रिस्त आपलो बावटो उबो दोंगरांनी. जुवांवाचे शी वर्तमान 6व्या आवेस्वरांत वोल्ट 35 हांगा जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कोदींच भूक लागची ना. आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कोदींच तान लागची ना. प्रेज द लॉर्ड. हो जिविताचो उंडो जो आमकां दादोसकायेन भरता, जिवाक समाधान हाडटा, कसल्याय परिस्थितींत आमच्या सांगाता आसता.
आमची राखण करता तोच जेजू ह्या वेळार पवित्र संस्कारा वरवीं आमचे मदें हाजीर आसा. ताची पदवी आमी मानून घेवया आनी मानान मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. सगळीं बसुया. प्रितीच्यानो, जेजूचेर विस्वास देंवतल्यांक देव कधीच जालिना. तर ह्याच बरवशान सगळें आमचें सूख दूख जेजूच्या हातांत घालुया. आमचें समर्पण आमी जेजूक करुया. गीत गावन सगळें जेजूक समर्पिता. सगळें जेजूक समर्पिता, कुशीन सुराव भेटयता. सदांच मोखून ताचेर पात येवन सोम्या दया येता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सर्वोंडारा हांव समर्पिता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सर्वोंडारा हांव समर्पिता. सगळें जेजू समर्पिता, ताचे मुखार सोरपोटा. संसार सांडून पातकाक सोडून जल्म जियाव भेटयता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सर्वोंडारा हांव समर्पिता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सर्वोंडारा हांव समर्पिता. सगळें जेजू समर्पिता. सोम्याक जिवीत भेटयता. मोगान शक्तीन भर तूं म्हाका, कृपेन उपट भर म्हाका. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सर्वोंडारा हांव समर्पिता. I surrender all.
my blessed Savior, I surrender all. John 6, verse 51. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवोंडो ओंडो काथा ती सासनाक जिवी आसतली. प्रितीच्यानो, ह्या जिविताच्या उंड्याची गोडसाण आमी दोर दिसा चाखतांव. कितली आमी सुभागी. पूण जायते पावटी आमी ताची बेपर्वा केल्या. हे देवाचे अपुरबायेचें देणें म्हूण समजूंक आमी विसरल्यांव. ह्या जिव्या उंड्या वरवीं आमकां सासनीक जिवीत आसा म्हूण आमी समजूंक चुकल्यांव. तर ह्या वेळार आमच्यो चुकी वळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. सुम्या जेजू, तूं जिवीत दितलो उंडो, पूण आमी तें समजूंक विसरल्यांव. काकूट आमची कोड सुम्या. काकूट आमची कोड. सुम्या जेजू, आमचे असोतायेन तूं आमचें बळ, पूण आमी उण्या बाबात्याची जाल्यांव. क्रिस्ता काकलूत कोड. सुम्या जेजू, आमच्या निराशेपणांत तूं आमचो आसरो, पूण जायते पावटी ह्या बरवशान जिवूंक आमी फाटीं सरल्यांव. सुम्या काकलूत कोड. ह्या वेळार गितांतल्यान आमी एकामेकाक सांगुया आमी विस्वासतांव सुम्याचेर. विस्वासतांव सुम्याचेर चलत आसतना. विस्वासतांव सुम्याचेर मोच्या गायोना. सोडूय वादळ मोळबाचेर सुर्गीच्या रस्त्यार हांव विस्वासतांव जेजू. तो म्हाका जाणचोना. आसा मोजोई मोगाळी ताचेर पातयेता. ससनाच्या ससना आसा मोजोई मोगाळी ताचेर पातयेता. ससना विस्वासतांव सुम्याचेर चलत आसतना. विस्वासतांव सुम्याचेर मोच्या गायोना. सोडूय वादळ मोळबाचेर सुर्गीच्या रस्त्यार हांव विस्वासतांव जेजू. तो म्हाका जाणचोना. Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. 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 प्रितीच्यानो, स्तोत्रां जिन्सां भासांनी देवाची वाखाणी करतात. तांतले एक अशें म्हणटा. स्तोत्र 147, 1, 3 and 5.
सर्वेस्पराक वाकणात, तो भोव बरो, ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल, ताका आमी वाकाणूंक फावो. फावसुल्लीं काळजां तो नव्यान बोळीं करता, तांचे गाय बांदून तो पेकयता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सोर्वेस्पूर, ताचे जानवायेक मीत मेरना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावा भयणीनो, देवाक आमी सदांच वाकाणूंक फावो. आमच्या ओस्कोतायांनी, आमचे पिडेंत आमी ताका वाकाणटाव. आमची पिडा विसरूंक न्हय, पूण आमचे पिडेंत, कोश्टांत, त्रासांत तोच आमचें बळ म्हूण मनांत हाडूंक. देवाक वाकाणटाव तितलीं आमी ताच्या बोलाचेर पातयेताव म्हूण स्पश्ट करताव. तो देवाची बरेपणां ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडुया आनी वाकाणीचे मनान गीत गावुया. ई फोटीन जिव्या देवाक वाकाणटाव. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. वर्त्या देवाक वाकाणुया, मोगाल बापाक दीन वाचुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सोबे जिवी गेली. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. सूर्याची उदेवून आयलो, ताचो प्रकाश आमचेर फाकलो. ताच्या नांवान एकठांय जावया, आमचे मोदे जेजूक घेवया. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. जिव्या देवाक वाकाणटाव, सगल्या काळजान दीन वाचताव. मॅथ्यू 4:4 हांगा जेजू अशें म्हणटा, उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तर ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. गितांतल्यान पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. येवकार पवित्र आत्म्या,
तुका आमचे मोदे तुझे सोबतेऱ्या आमकां भोर राव तूं आमचे सोबे येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सोबतेऱ्या आमकां भोर राव तूं आमचे सोबे तूं तेजी वेवूदक ससनाक पावती जोर बुजबुंदार आनी बुद्दीनार सगळें तूं चोरय येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सोबतेऱ्या आमकां भोर राव तूं आमचे सोबे जोवाचें शिव वर्तमान 6 वोल 35 to 40 जेजून तांकां म्हणलें हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावार दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बावार दवरिनात म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पडो घालचो ना म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही सगळीं जीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतलें कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचीं हीच ती म्हज्या बापाची खुशी जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर बावात तेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचीं देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया प्रितीच्यानो देव आमचो एक एकल्याचो मोग करता ताका आमी सगळीं एकवटान मोगान जियेलोलीं जाय आमी बावतान बरवशान बोलोलीं जावंक जेजू उलो मारता जेजू आयज केरीतपणी आमकां उगडास करता सांगून हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावात दवरता ताका कदींच तान लागची ना कांय बरीं गोठाय दितलीं जेजूचीं उतरां आमच्या आत्म्याची भूक तो मारता आमकां आपल्या कुडी रोगतान दादोशी तो करता आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत तो रीग घेता आनी आमी ताच्या बोरतेन जियेता प्रेज द लॉर्ड प्रितीच्यानो आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवान एक एकल्याक आमकां केरीत मिसांव दिलां आयज जेजू आपल्याक बापान दिलोल्या मिसांवाची खबर सांगता आमी जाणाव देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो जेजून सदांच बापाची खुशी केली आपल्या जिवितांतल्यान आमी कशें जिवचें आनी बापाशी पावचें तें आमकां उक्तें केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
जेजू जावन आसा कोरो जिविताचो उजवाड आनी आमी ताच्या उजवाडांत चल्लीं जाल्यार केन्नाच कालोखांत पडचीं नात. ह्याच उजवाडान जेजूचे आपोसल आनी शिश्य चल्ले आनी जियेले आनी मार्तीर मरून जेजू गोवायते जाले. आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूचो सांगात घेवन जिवया. प्रितीच्यानो, आमी जाणा उंडो संवसाराच्या सगळ्या जेवणा मदें सादें खाण. आमचेंय जिवीत ह्याच उंड्या भाशेन सादें, सदांच दिसा दिसपट्ट्या उस्क्यांनी बुडलोलें आसा. जायतो तोकोस घेवन आमी वावर करता, पूण कोटा आमच्या कोश्टांक आनी वावराक जायते पावटी फोळ मेळ्ळो ना. जायते पावटी आमी समाजाची किडण्याची ओकमानाची वोस्त जाता. असल्या परिस्थितींत आमचें जिवीत निराशी जाता. बरें करचें सोडून दिता. जिविताचो हेतू आमी विसरता. पूण असल्या वेळार आमी ओदीक आनी ओदीक जिविताच्या कोऱ्या उंड्याक आमी आशेवंक जाय. तो म्हणल्यार जेजू. जेजू आमच्या जिविताचो रुचीचो घोस्ताचो उंडो. बाबा भयणीनो, वेळ काडून आमच्या जिविताचें खाशेलेपण नियाळुया, वळखुया आनी दिसा दिसपट्टी आमकां मिसाचे पेटेन जेजूचें कोळें मांस आनी रगत शेवून दादोशी जावुया. तर सोर शेवटी जेजू आयज 3 वस्तू आमच्या मुखार दवरता. पयली आत्मीक काण, जाचे वरवीं देवाचें आख्खें जिवीत आमचे भितर हाजीर करता. दुसरें इश्टागोत, केन्नाच मोडून वचना पूण सदांकाल तोखतली इश्टागोत जेजू आमकां बासायता. आनी तिसरें सासणीक जिवीत, आपल्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार करपाचें आस्वासन दिता. तर जें जेजू बासायता तें जोडून घेवंक ताच्याच पावलांनी चलून जेवंक प्रयत्न करुया आनी जेजूची शिकवण आपणावून एक दीस सासणीक सूख भोगूंक आमी तयार जावुया. आमेन. ह्या वेळार अणभवल्या जेजूक उमेदीन परगट करूंक आमी थोडी मागणी जेजू फुड्यांत घालुया. मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी परम संस्काराचो मोग पोरचेच्या काळजांत घालून पोरचेक जिविताचो उंडो वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. जेजू, वेदी वयर तुजें बलिदान जाता तें आमकां जिविताची जोर जावं शिकोड आनी तुजे बोरतेंतल्यान आमच्या काळजांनी पवित्रपणाच्यो मोगाच्यो काकलुतीच्यो जोरी फुट्टात, त्यो दुसऱ्या पासत व्हावूंक आमकां उदार कर म्हूण मागता. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. जेजू, तुजे यातनीक तुजे स्वातेर आमचे गवळी. तांणी ओदीक आनी ओदीक तुजें पवित्रपण आनी दयाळपण आपणावंक आनी आमी भावार्थान तांचे सोवें तुजें मुखामळ पळोवंक आनी भावपणाच्या मोगान तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. जेजूची कूड आनी रगत घेतलोल्या आमा सोमेस्तांचो
शांतीन आनी मोगान सोपून एकवोट जायसो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी जेजूक सांगुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. प्रितीच्यानो, जेजू जिविताचो उंडो हें सोत आमच्या काळजांत रिगोवंक आनी ताचे गोवाय आमी जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान कृपा आमकां मागुया. सगळीं दिमी घालून जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.